3 दीस जाले बाजारात येता हांव भाजी मेळना भाजी म्हारग टमाट 200 रुपया वालपापडी 120 रुपया भेंडे 120 रुपया अशे प्रकारे सगळे म्हारग जाल्ले आसा। आणि बेळगाव काल 90 रुपये किलो मिरची 90 से 100 रुपये किलो मिरची असले आणि प्लास्टा घेतले 150 रुपये मिरची किलो ते पर्यंत टमाटा सगळ्या कडेन खूबच म्हारग जाले आणि दूध बी कंडिशन खूब दूध बी गोंयान येवपाक खूब कठीण आसा। भाजी पेसा जवळ 100 रुपया 80 रुपया किलो आसा टमाटाची सगळं 60 रुपये किलो आसा 30 रुपया बटाट कांदो 40 रुपये किलो आसा 30 रुपयाची भाजी 60 रुपया हय 40 रुपयाची भाजी 80 रुपया किलो जाली आहा आनी हो कितले दीस उरतले ताका अंदाज ना सर्वसाधारण मनीस हितून सामको हरभळून गेल्लो आसा। रेट सगळे डबल रेट जाला। टमाट 55 जाल्ली आहा दुसरी भेंडी 80 जाल्ली आहा वाल 80 जाल्ली आहा कोथमीर सादी 15 रुपया 10 रुपया भेंडी आसली आयज कोथमीर 55 ते 60 ते 70 रुपया किलो म्हारग केल्या भाजी कशें लोकांक दिवपाची आमकां घालून म्हारग घातला आनी ट्रान्सपोर्ट रेट वाडयले आहा। तो भाई कोबी कहो रे 20 रुपये आणि बाकी वालपापडी कशी आहे वालपापडी 80 रुपया टमाट 50 रुपया आसा कोथमीर 30 आणि 50 आज भाजी येयली थोडी येयला तिरासून मातशे धाकटे गाडी कोण साकान घालून असे हाडटा थोडे आता रेट किती आहे कांदे बटाटे कांद्याचे 50 रुपया बटाट्याचे बी 50। सध्या कितें जाला ते क्वॉन्टिटी थिंगा जे भाजी मेळपाची आहा पळय ते कमी जाला कित्याक लागून थिंगा भरपूर उदीक भरला आनी आतां भाजीची रेट वाडूंक शकता कित्याक अवेलेबिलिटी आसा पळय जितले आमकां मेळूंक जाय ते क्वॉन्टिटी मेळना आतां आनी फ्रेश येना स्टॉक तर सध्या आतां परिस्थिती मातशी आयज बरी आहा पयलीं पण आयज गाडी येयला आनी आतां आमची रेटी कितें सगळे सारखे ना जे पयलीं रेटी विकताले पळय ते रेटीन आनी आतांचे रेटीन मातशे फरक आसा। गोंयचे गांवठी येता ते हॉटेलाक कोताक येना हॉटेलाक रेटीक चलना ते आनी जे गांवठी जितले जे पणजे पावता पळय ते तितले लोकांक खावंकूच मेळना काबार जाता रोखडे गावठी म्हणटा गावठी येयले ते भायरूच काबार जाली थोडे मार्केट लोक आसा पळय तेंच्यांनी घेवन गेले त्यांचे प्राइस वाढले असतले ना त्यांचे प्राइस वाढूंक ना त्यांचे तेच रेट आसा गावठीचे। दुधाचो सप्लाय अजूनही कमीच लोक सकाळ सांज दुधाचे लायनीक उबे। तुका मिल्क सप्लाय आता रेग्युलर आसा ना या 7 दीस जाले सामके कमी आसा आणि लोकांक तू कशा तरेन घालता हांव दोन दिता सारके कोणा भेदभाव ना आणि तुका डेली येता तो स्टॉक येता ना डेली जर अर्धेच्या अर्ध येता आणि सकाळी सांजचो दोन्ही टायम येता पण दोन्ही टायम आणि हे आता फाल्यां ईदाक कांयच ना लोक आता तळमळटा सांग सगळे आमकां एकूच कडेन दूध काडपाक लावना तुमी आतां समज 10 क्रेटी सुद्दां ऑर्डर दिल्या न्ही डेरीन तितकी दूध ना तेंचे कडेन म्हणून 3 4 अशी सगळ्यांक वांटून घातला तितकेच जशें आमी दिल्या तशें हाडला कित्याक इतकी दूध तेंचे कडेन स्टॉकान ना आयच्यान फाल्यांच्यान क्लियर जाता म्हटल्यार कितें पळया कित्याक ह्या दिसान तसोच प्रॉब्लेम जाला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।